12 म्हणजे 13 भोवमानीस मुख्यमंत्री हांचेय म्हणजे थोड्यांचे मरणोत्तर म्हणटा तशें आनी बाकी सगळ्यांचे फेलिसिटेशन तांचो ह्या राज्याच्या चलनघडणीत मोठो वांटो आसा तांचेय फेलिसिटेशन हे गोंय सरकारच्या वतीन केले वयतले। अशा पद्दतीचो कार्यक्रम ह्या कार्यक्रमाक आमी खास करून सगळ्या लोकांक आनी बाकीच्या सगळ्या मानेस्तांक उरलेल्यांक ज्यांच्यो गोंयच्या इंडस्ट्रियली आसतली एग्रीकल्चर आसतले बाकीचे IT आसतली अशा वेगवेगळ्या फिल्डात एड्युकेशन सेक्टर आसतले ज्यांच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन दिलां अशाय लोकांचे फेलिसिटेशन्स हे थंयसर केले वयतले। आमी खास करून की हे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या वतीन हो कार्यक्रम करतले। डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या वतीन अशा बाबतीत ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन्स आसा तांच्यांनी आमचो मेल आयडीचेर आपले त्यांचो नॉमिनेशन्स जे आसा हे मागयले वयतले आनी त्या नॉमिनेशनच्या वतीन स्क्रुटनी करून आमी तेंचे फेलिसिटेशन करतले। सरकारच्या वतीन पयलेच फावटी हो कार्यक्रम करता म्हणून ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन राज्याच्या चलनघडणीत आसा मागीर जावं ते एड्युकेशन सेक्टरांत एग्रीकल्चर सेक्टरांत इंडस्ट्री सेक्टरांत स्पोर्ट्स सेक्टरांत अशा वेगवेगळ्या मळाचेर ज्यांच्यांनी राज्याच्या उदरगतीत वांटो घेतला नॉट एज अ इंडिव्हिज्युअल बट एज अ स्टेट दे हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड राज्याच्या चलनघडणीत वांटो घेतलेल्या इंडस्ट्रीच्या बाबतीत हांवें त्या खातीर म्हटलां मुद्दामून इंडिव्हिज्युअल कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन आपूण कितें कमयलें तेज्या बाबतीत न म्हणटा इंडस्ट्रियल सेक्टरांत अशा वेगवेगळ्या त्या खातीर 13 हे पयलीं मुख्यमंत्री आनी ताज्या उपरांत 35तले उरलेले सगळे जे 23 जे आसा पळय न्हू हे आमकां इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्यान हे लोकांचे फेलिसिटेशन हे सरकारच्या वतीन केले वयतले। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक तांच्यांनी सगळ्यांनी पर्सनली नॉमिनेशन धाडचे सरकारच्या वतीनूय आयडेंटिफाय केले वयतले आनी अशा पद्दतीचो बरो कार्यक्रम पयलेच फावटी करपाचो राज्य सरकारान ठरयला। माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जी राज्यपाल गोंय राज्याचे भोवमान बाकीचे सगळे मंत्री हे ह्या सुवाळ्याक हजर रावतले आनी अशा पद्दतीचो बरो कार्यक्रम जातलो। दुसरो आमचो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर बींग अ ट्रायबल मिनिस्टर दीस टायम ट्रायबल खातें हे मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत म्हाज्या कडेन आसा आनी ताकाच लागून आमच्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन 25 मेक दर वर्सा प्रेरणा दिन हो साजरो केलो वता। ह्याय वर्सा प्रेरणा दिन हो व्हडा भितूर आमी साजरो करतले। हो कार्यक्रम जो आसा हो आमचो मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत 25 तारखे दीस आमी सकाळी 10:30 वरांचेर साजरो करतले। आमच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान ट्रायबल भाव भयणी ह्या कार्यक्रमाक खास करून उपस्थित रावतात त्या खातीर ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वता प्रेजेंट आसतलो। गोंय राज्याचे विधानसभेचे स्पीकर आमचो रमेश तवडकर आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे तेज्या उपरांत गणेश गांवकार अँटोनियो वाज आमचो ST कॉर्पोरेशनचो अध्यक्ष वासुदेव मेंगावकर हे सगळे ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले आनी ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी दर वर्सा आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार हे दर वर्सा दिले वता। तांची एप्लिकेशन्स पयलीं मागयली वयता आनी तेज्याच खातीर फाटले आमचे एप्लिकेशन सगळी मागयल्या उपरांत श्री रोहिदास मडकईकर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, श्री सातू एलायस सतीश भिवा वेळीप वो इन द फील्ड ऑफ एड्युकेशन, श्री गोविंद शिरोडकर इन द फील्ड ऑफ कल्चर आनी मिस प्रतीक्षा गावणेकर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जे आदिवासी भाव भयणी आमच्यो ज्यांच्यांनी त्या फिल्डान एक्सेल केला अशा आमकां 4 जाणांक दर वर्सा पुरस्कार दिलो वता। हांचेय पुरस्कार दिवपाचें काम आमी प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान आमचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हांच्या वतीन हो कार्यक्रम मिनेजीस ब्रागांजा साजरो केलो वयतलो। हांव परत एकदा आमच्या सगळ्या ट्रायबल भाव भयणींक ह्याय कार्यक्रमाक तांच्यांनी उपस्थित रावचें आनी ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडची हें तांच्या लागीं मागता।